तर चोयल्यार आज ज्या पद्दतीन सरकार या 4 जावंय जे सरकाराचे पडे हा इव्हेंट करपाचे आणि ज्या पद्दतीन आज लुटता विकसित गोंय विकसित भारत हे जेन्ना मुख्यमंत्री उलयता आणि जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो 13 कोटी रुपया एक ओराक मोडले 13 कोटी रुपया एक ओराक म्हणजे प्रत्येक मिनटेक 22 लाख 22 lakhs पर मिनट आणि मुखेलमंत्री म्हणटा विकसित गोंय हे जरी तर आकडे चोयल्यार विकसित गोंय आणि जावचे ना विकसित गोंय मुखेलमंत्री म्हणटा 2037 आपण करपाक सोदता हे 2027 विकसित आहा ते विकसित गोंय करपाचो या सरकाराचो आणि मुखेलमंत्रीचो प्रयत्न आसा आज ज्या पद्धतीन आज जावं प्रोटेस्ट चलता ज्या पद्धतीन आज आमदाराक धरून स्टेप्सांतल्यान धरून हाडटा सोकलाक FIR रेजिस्टर करता लोकांक चोर म्हणून फायल वयले म्हणून आरोप घालता हो सरकार आज ह्या सरकाराक जेन्ना एक मॉरल रायट ना आझाद मैदानात जे प्रोटेस्ट करता तेका मुखेलमंत्री म्हणटा अर्बन एक्सेल म्हणून चल्ला कितें जेन्ना मिराग भागाचे जे भुरगे आयिल्ले आनी जे थिंगाचे स्थानिक लोक सांगपाक लागले की आमकां न्याय जाय वी वॉन्ट जस्टीस हो तेंगेलो एक अजेंडा आसलो आनी जेन्ना ते येयले कित्याक हिंगा पावले मुखेलमंत्री म्हणटा अबाउट हॅपीनेस इंडेक्स हॅव यू मेजर्ड गोवाज फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स आनी मुखेलमंत्री हेय म्हणटा आपणा बरेंच पासियन्स आसा म्हणून पासियन्स कितें जालें रे बाबा मुखेलमंत्री सारको चाळोन म्हणपाक लागलो अरेस्ट कर हे काम स्पिकराचे मुख्यमंत्री हिंगा जेन्ना उलयता अरेस्ट कर म्हाका त्या वेळार जलियनवाला बाग जेन्ना जनरल डायर आशिल्लो तो कितें म्हणटालो शूट हेच करपाचें उरलां हेच जावपाचें उरलां गोंयांत तर द रायटिंग इज ऑन द वॉल दीज आर द लास्ट डेज फॉर द BJP हे जे लोकांक चिंतलेले आसा लोक फ्रस्ट्रेट जालेले आसा एंड यू विल सी that on the budget as well we will speak and we'll expose this event जर करिना जाल्यार